माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. आणि मुरलीधर चरण प्रभु सखी चरण माताजी आणि तांगेल टीम म्हाका मस्त धन्यवाद. म्हाका एक अवकाश दिल्ल्याका. आजी मगेरची काही ताळ बसला मध्यान कसं डिस्टर्ब जाल्ले री क्षमापण आसा. आणि आता प्रार्थना सांगून आमगे सेशन सुरू करूया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. आता श्रीमद भागवतामृतांतले सेकंड पार्टाचे भागवतामृताचे महिमा अमृताचे सेकंड पार्ट असा. तांतू सनातन गोस्वामी यांनी श्रीमद भागवतम हाजे बद्दल आम्ही पळोवया. आणि सनातन गोस्वामी तांका श्रीमद भागवताच्या वयली कितले गोड आशिल्ली कितली प्रीती आशिल्ली आणि त्यांनी कशी ते श्रीमद भागवताच्या प्रकारात त्यांनी जीवन चलयले ते आम्ही एक सांग पळोवया. आता 14th सेंचुरींतून भारत एक मुस्लिम एक अंतु रूलर अंतु तांणी आयिल्ली. तांणी भारतांतू तांणी मस्त हिंदू लोकांक तांणी त्रास दित आशिल्ली. मस्त एक डिफिकल्ट पिरियड आशिल्ले ते टायमारी ते पिरियडारी वेगवेगळ्या तांणी प्रांतांतू तांणी राज करत आशिल्ली. ते टायमारी 1488 एडींतू सनातन गोस्वामीले जन्म जाले. एक सारस्वत ब्राह्मण कुटुंबांतू तांगेल जन्म जाले. तांगेल बापूस मुकुंदा म्हणून तांगेल बेंगॉल मळे कडेन बेंगॉलांतू जेसोर मळे गांवांतू तांगेले जन्म जाले. तांणी 3 भाव आशिल्ले सनातन रूप आणि अनुपमा. सनातनांनी रूप गोस्वामी तांणी सान आसतना दोनू भक्तीन तू मस्त गोड आशिल्ली. तांगे देवाल मस्त गोड आशिल्ली. निरंतर तांणी देवाल स्मरण करत आशिल्ले. खंय एक वन पळयलें की तांणी दिसतले अरे हे पळय वृंदावन हे वृंदावनचे आसा म्हणून. खंय एक सान एक तळे दिसले की पळयले हे राधाकुंड अशें दिसता आसा म्हणून. खंयचे एक वृक्ष तांकां दिसले की पळय हे तमाल ट्री कदंब ट्री आसा म्हणून. अशी एक प्रत्येक वस्तून तांणी देवाले नामस्मरण करत आशिल्ले देवाल उडगास करत आशिल्ले. सान आसतना दाखोवन ते एक अत्यंत एक संस्कार मेळिल्ले की देवाल स्मरण निरंतर स्मरण करचे. प्रत्येक हांतू देवाले एक अंश पळोवचे असं एक तांगेल जीवन आशिल्ले. तेन्ना एक दिवस तांणी बेगीन मोठ जाले नंतर तांकां एक निदांत एक सपन येता. ते सपनांत तांणी पळयता ती एक चंद एक सान ब्राह्मण सान चेल्लो एक भारी चंद चेल्लो तो येता आणि सनातन गोस्वामी आपयता. सनातन हांगे पळय तुगेले खातीर सखी हाडल्या हांवें तुका एक कसंकी एक गिफ्ट दिता घे म्हण. तेन्ना ते एक पुस्तक शे दिसता. सनातन गोस्वामी पळयता की हात मुखार करता की हांव घेता म्हणून निदांत सपनांत. तेन्ना हात मुखार कर भितर ते सपन तुंटून वता. तांकां निद्यांतुल्यान जाग जावन वता. तेन्ना पळयता तांकां मस्त दुख्ख जाता. रे हो कोण आशिल्लो एकदम विशेष दिसता आशिल्लो ब्राह्मणाचो इतलो सांचेल्लो कोण अबा हे कसं दिवचें आयिल्लें म्हाका काही कळना. मस्त बेजार जालें तांकां. अरे सपन कशी हे तुंटून गेलें म्हणून कडे तांणी उठून तांगे नित्याचे कार्य देवाल पूजकी नमस्कार की करचे तांणी वता ती. तेन्ना भायरच्यान एक आवाज येता तांकां सनातन हांगा यो म्हणून. तेन्ना भायर येता. भायर येवन पळयलें तो सेम चेल्लो सान चंद चेल्लो तांणी सपनांत कसं पळयलें की तेच चेल्लो आणि तेच पुस्तक तेच गिफ्ट घेवन घे सनातन घे हे वाच आणि तुगेलें जीवन परिपूर्ण कर म्हणून ताका दिता. दिवन ताणें पुस्तक पळोवप भितर सनातन गोस्वामी तो चेल्लो तेंच्या ना जाता.
तेन्ना सनातन गोस्वामी पळयता हें पुस्तक, तेन्ना पुरो श्लोक आसा ती हें कसं लबामा तेन्ना वाचून पळयलें, अरे हें भागवत आसा, श्रीमद भागवत हांव वाचूं काय हें. ते चेल्यान म्हाका सांगलें, आतां सादारण चल्लेशें दिसना, पूण एक विशेश दिसता, हें देवालें कसलें एक हें उरतलें, लीले उरतलें. म्हाका देवान हांव बरें पावयलां, देवाले आज्ञा उरतली हें हांव वाचका म्हणून, आनी म्हगेलें जिवन हाजेन परिपूर्ण जातलें म्हणून एक भारी एक मनान एक निश्ठेन ताका वाचचा सुरू करता. श्रीमद भागवत म्हळ्यार एक सान एक पुस्तक न्ही, कशी भगवत गीता एक पुस्तक आसा, 700 श्लोक आसा ती. तर श्रीमद भागवत एक 12 स्कंदांत आसा, 18,000 श्लोक आसात तातूंत. तातूंत तसलें पुस्तक तो वाचता स्टार्टिंगान पुरो वाचता, आनी तें कंप्लीट जालें की आनी परत वाचता, तें कंप्लीट जालें की आनी परत वाचता. अशी इतलें कितलें पंत वाचता तितलें गोड ताका वाडूंक येता श्रीमद भागवतमा बद्दल. तशी मुखार सोनो सर्वभौम भट्टाचार्याले एक भाव विद्या वाचस्पती म्हणून तागेले अंडर त्या मार्गदर्शनान हे भागवताचे अध्ययन करता. आनी मुखार वचून ते भागवतम अध्ययना वयरीची विंगड विंगड टिप्पणी बरयता. जशी वैष्णव तोषणी, बृहत भागवतामृता, कृष्ण लीलास्तव, दशम टिप्पणी अशी भगवतमाचे 10 स्कंदा वयर बरयता. कृष्ण लीला वयर विंगड बरयता. अशी मुखार सोनो विंगड विंगड टिप्पणी बरोवन लोकांक ते एक कृष्ण भावनामृताचे एक रस ताजे एक साहित्य मुखारले जगाक तो दिता. आमी अशें पळयलें री सनातन गोस्वामी कोण म्हण आमी एक विचार केले री. आतां आमी आसा ती आमी एक जीव तूं 2 नमून जीव आसतात, एक नित्यबद्ध आनी नित्यसिद्ध म्हणून. आमी एक नित्यबद्ध जीव, आमी आमगेल कर्मा अनुसार आमी हांगा जन्म घेता ती, आनी ते जन्मांत कसं कर्म केलें आनी मुखावेल ताजे प्रमाण आमी मुखावेल जन्म घेता ती. तशी आमगेलें जीवन हें जाता वता, जन्म घेता वता ती. जाल्यार हे नित्य सिद्ध कोण आसा ती तांणी मुक्त जाल्या ती. आमी आनीक बंधनांत आसा ती. हे भौतीक जगताचे बंधनांत आनीक आसात आमी, मुक्त जाले नात. जाल्यार नित्य सिद्ध तांणी ह्या भौतीक जगताच्या बंधनांतल्यान मुक्त जाल्या ती. तांणी देवाले आध्यात्मिक जगतांत देवाल सेवा करता ती, नित्य सिद्ध जावन तांणी सेवा करता ती. जाल्यार तांणी केन्ना देवाले आदेशानुसार केन्ना केन्ना तांणी विंगड लोकां वता ती, केन्ना केन्ना पृथ्वी लोकांक बी येता ती. लोकांक हांगा भगवान देवाले प्रचार करच्याक, देवाल भक्ती दिवच्याक तांणी येता ती. तशीच ही सनातन गोस्वामी तांणी देवाले एक स्पेशल एक पर्सनल असोसिएट आशिल्लो. तांणी भौतीक जगतांत तांगेलें मूल स्वरूप म्हळ्यार तांणी रत्न मंजरी सॉरी रती मंजरी आनी लभंग मंजरी म्हण तांकां आशिल्लें. ते मंजरी म्हळ्यार कोण? सखी सामको तसो ती राधाराणी सखी कशी अष्टसखीस आसा ती अशी अनेक हजारो सखीस आसा ती. जशी ललिता, विशाखा, तुंगविद्या, सुदेवी अशी मस्त सकल सखीस आसा ती. आनी तांणी कसं करता ती ते सखीसाल पात्र म्हळ्यार कसले राधाराणीक आनी कृष्णाक तांगे लीलेंत तांकां मदत करचे, सहाय करचे. तशी राधाराणीक विंगड प्रकाराचे शृंगार करचे. खंयची लीला आसा ते लीलान तूं कशी श्रृंगार करता म्हणून विंगड विशेष ते तांगेलांत उरता. तितले न्हय कृष्णाक आनी राधाराणीक आजी लील खंय जाता, कशी जाता, कितलो वेळ जाता, कितल्या वेळाक जाता ते मोठ्ठो तांकां म्हायती उरता. ते पुरो ऑर्गनायज हांव सखीस करता ती. आनी कृष्णाक कसले राधाराणीक संदेश दिवचे असले तांणी राधाराणीक संदेश कृष्णा पावयता ती, कृष्णाक संदेश राधाराणी पावयता ती. म्हळ्यार कृष्ण नंदभवन आशिल्लो, नंदगांव म्हणल्या गांवांत आशिल्लो आनी राधाराणी बरसानांत रावता आशिल्ली. तर तांगेले मध्य लोक तांगेले मध्य कसं तांगेले एक संदेश पावोवचो आसा म्हण आसलें आनी सखीच ते करता आशिल्ले. आनी इतलें न्हय ते तांणी खंयची वनांत आजी तांगे लीली जावची आसा आनी ते वन चंद करून कशी अलंकार करचे आनी खंय कृष्णाक आनी राधाराणीक खंय झोपाळ खेळचे आसा ते वाली घेवन कशी चंद रुखाक झोपाळी बांदून ते कशी ताजी श्रृंगार विंगड फुल्लान श्रृंगार करचे अशी प्रत्येक तांगे लीलेक कशी सहाय्य करचे हें सखीच करता आशिल्ली. ते सखीक मदत करच्याक हें मंजरी आशिल्ली.
तशी राधाराणीक शृंगार करचे आसा, राधाराणीक एक चंद हार करचे आसा, कृष्णा एक हार करचे आसा, अशें म्हण असले तांणी मंजरी सेवन तांणी मदत करता आशिल्ले. हे आशिल्ले सनातन गोस्वामीले आध्यात्मिक जगतांत एक मूल स्वरूप आसा. तशीच सनातन गोस्वामी केन्ना व्हड जाता ती तांणी मस्त बुद्धिमान जाता ती, बुद्धिमान उरता ती. इतले न्ही तांणी लोकप्रिय जाता ती. प्रत्येक लोक तांकां मस्त प्रीती करता ती. मस्त तांगेले एक गुणगान करता ती. तांणी सनातन गोस्वामी म्हळ्यार भारी प्रीती लोकांक. तेन्ना ते टायमार हे नवाब हुसेनच्या तो गव्हर्नर आशिल्लो तो बंगालाचो, तो राय जाता. तेन्ना तो केन्ना राय जाता तेन्ना तागेल्यान कसलेय एक राज जावचें एक योग्यते उरना. इतलो बुद्धिवंत बी उरना तो. एक कौशल बी तागेल्यान उरना एक रूलर जालो. तेन्ना तो कसो करता रे कशें की लोकांक अन्याय अत्याचार करणं, दबाळीक करणं, हांव एक राय जालो तर राज करचें कशें म्हूण म्हाका वतना कसं करचें म्हूण. तेन्ना ताका हे रूप आनी सनातन गोस्वामी हे लक्ष येता आनी पळयता ती लोक तांकां कितलो आदर करता ती, सन्मान करता ती, प्रीती करता ती आनी कसलो एक तांगेल्यान तो बुद्धी आसा, कसलो एक विजडम आसा, कसलो एक कौशल आसा ते हांव तांकां मंत्री करून घेतलें म्हाका एक राज करचें भारी उपयोग जातले म्हणून तांणी रूप आनी सनातनाक आपयता कोर्टांत आनी तांकां सांगता की हे म्हगेले आज्ञा आसा, तुमी हांगा येवन म्हगेले कोर्टांत तूं म्हाका सहाय करता आनी तूं एक म्हाका राज करच्याक तुमी मदत करता, एक मिनिस्टर जावन तुमी हे पोस्ट घेवका आनी तुमकां कसन जाय तें हांव दिता. तुमकां संपत्ती जाय, तुमकां घर जाय, तुमकां जमीन जाय, कसलेय जाय जाल्यार हांव दिता. म्हगेले भावा वरी पळोवंक येता म्हणून तांकां सांगता. जाल्यार सनातन आनी रूप गोस्वामी तांचो काही इच्छा उरना, रुची उरना. सांगता आमी एक साधू रुपार आमी आसा ती एक साधू आमकां जावचें आमगेल्या जिवनांतू आमचे भौतीक हांतू पडची ना, आमच्या राजकारणांत आनी आमकां इंट्रस्ट ना म्हणटा ती. तेन्ना नवाब हुसेनशाक मस्त कोप येता. तो सांगता अरे हांव हांगची राय तुमी ना म्हणटले कोण हे म्हगेले आज्ञे तुमी हे करूं का म्हणटा ती. तेन्ना ना ना आमकां माफ करा आमगेलें जायना हें करचें म्हणटा. पळय गे तरी हांव कसो करता हांव हांगची हिंदू लोकां पुरा ध्वंस करता. हांगचे कसलेय हिंदूचे निशाणे आसा ते पुरो ध्वंस करता म्हणटा. तेन्ना तांकां मस्त दुख्ख जाता अरे अशी कशी आमगेली न्ही ती एक फाल्यां एक हिंदू धर्म एक हिंदू लोकांक कसले कश्ट जावचे ना, आमचे ब्राह्मण लोकांक कसले कश्ट जावचे ना. पुरो आमी मुखारचे मुखार पळोवया आतेक तागेले ओपूंक घेता ती म्हूण सनातन गोस्वामी आनी रूप गोस्वामी तांणी हें ओपूंक घेता ती. तेन्ना भारी खुशी जाता नवाब हुसेनशाक तांकां एक व्हड अरमने दिता तो. तागेले अरमने कितले व्हड आसा की तसलेय तांकां करून दिता. पुरा वेवस्था तांकां करून दिता. तांगेले नौकरकी, चाकरकी प्रत्येक तांकां दिता. इतलें न्ही एक व्हड कितले की एकर भर तांकां जमीन दिता. तुमी आरामशीर वैभवगार उरा आनी तांकां सॅलरी म्हळ्यार बी तेन्ना कालाक गोल्ड कॉयन्स स्वर्ण मुद्रा तांतू कितले की हजार बरी लाख भर तांगेले पगार आशिल्ले. तशी ते स्वर्ण मुद्रा रुपार तांकां मेळत आशिल्ले. अशें करून तांकां दिसता तांकां बरें करून दवरले तांणी उरतले म्हणून तांकां हें करता इतली सवलत दिता. तेन्ना तांणी ताचे पुरा उपयोग करून घेतात. म्हणजे तांकां इच्छा उरना हे नवाब हुसेन शाह सांगतीक तागेले आस्थानांतू पुरा राजकारणा भौतिकांतू तांची इच्छा उरना. जाल्यारूय तांकां मेळ्ळें हांतू तांणी आमी कशी कृष्ण भावनामृत उरयता, कृष्णाक स्मरण हांतू करयता हे वेवस्थे दिल्ले हांतू म्हणून तांणी ते प्रयत्न करतात. तांकां ते जमीन दिल्ले ते जमीन पुरो तांणी ताची एक वृंदावन म्हूण थंय निर्माण करता ती. कशी एक राधा कुंड, श्याम कुंड म्हणून 2 कुंड करता ती आनी चंद वृक्ष तांणी थंय रोयता ती. कदंबा ट्री आनी तमाल ट्री वेगवेगळे वृक्ष थंय रोयता ती आनी थंय एक केशी घाट म्हणून वृंदावनाचे 12 वन अशी विंगड विंगड वृंदावनाचे एक निर्माण करता ती आनी सद्दां थंय ते तांगेले गार्डनांत बसून तांणी एक वृंदावनाचे स्मरण करता ती, ध्यान करता ती. तितले न्ही तांणी हे श्रीमद भागवत सद्दां वाचता ती आनी कर्नाटकच्यान बेंगालच्यान तांणी ब्राह्मण पंडित लोक आपयता ती तांकां हे भागवत पठण करच्याक सद्दांचे सद्दां एक भागवत पठण तांणी करता ती.
रामकेली म्हण एक गांवांत तांणी राबता ती तेन्ना अगदी खुशी जाता. नवाब हुसेन शाका तांणी ओपून घेतले खातीर तांकां पुरो सवलत दिवन तांकां सुखान दवरता. तेन्ना हाली बी सद्दां कोर्टा येवन तागेली मदत करता ती अगदी बुदवंत उरतात तांणी. प्रत्येक राजकारणांत इतले एक्सपर्ट उरता ती अशी एक झटकेन तांणी कसले डिसिजन घेता ती. आनी हे तेन्ना ते बंगालाचे कसले एक संपत आसा हे राजाले मस्त ताची अभिवृद्धी करता ती. सामाजिक रूपान आर्थिक रूपान मस्त अभिवृद्धी करता ती. राजाक मस्त खुशी जाता. जाल्यार हांकां मात्र कांय खुशी उरना हांगा एक बंधनशें तांकां जाता. तेन्ना रूप गोस्वामी लेखता हे मस्त जालें आतां. आनी तो उरल्यार आमी आमगेले भक्ती पुरो विसर वतले. आमी उद्देश आमगेले चैतन्य महाप्रभूल सेवा करचे खातीर आमी आयल्या ती. हांव वता चैतन्य महाप्रभूल सेवा करच्या म्हणून तो थंयच्यान निपूण पार जाता. तागेलो भाव अनुपमा सांगता तो पार जाता. आनी चैतन्य महाप्रभू सांगता थंय मेळटा. आनी वतना पुरा एक बोटी भरी स्वर्ण मुद्रा घेवन वता. तांगेली कसन बी तांगेली संपत्ती आशिल्ली ते पुरो घेवन वता. आनी ते चैतन्य महाप्रभूले एक मिशनान तो कसले ताजी उपयोग जावं म्हणून थंय वचून घेवन वता. हांगा सनातन गोस्वामी ताका बेजार येता रे रूप गोस्वामी नाम आतां हांव कसन करचें म्हण. बेंगालाच्यान कर्नाटकच्यान ब्राह्मण पंडित आपयता आनी तांगेले सद्दां भागवत कथा करता. मस्त आसक्तीन भागवत कथान मग्न जाता. अशी जाली तेन्ना ताका कोर्ट आसतना वचच्या बी कांय इंट्रस्ट उरना. वचना. एक दिवस जाले, 2 दिवस जाले तो येना. ताका नवाब हुसेन शाह संदेश पेटयता तूं कसले येतना आसतना यो मस्त काम आसा म्हूण. तेन्ना सनातन गोस्वामी सांगता म्हाका बरें ना, म्हाका येवचें जायना म्हणटा. अशें 1 दिवस गेले, 2 दिवस गेले, 3 दिवस गेले, 1 वीक वता. ताका आश्चर्य जाता नवाब हुसेन शाक अरे इतले दिवस केन्ना हाणें रोज गेले ना, कसं जालें हाका कसन बरं ना पळोवया म्हणून तो एक पण हाका वैद्याक धाडून दिता वच पळय ताका कसले त्रास आसले रे तूं ते गूण करता जाल्यार तितले बेगीन म्हणून ताका पेटयता. थंय वैद्य वचून पळयले रे हांगा सनातन गोस्वामी लायक करून भागवत कथा करता आसा तांकां मग्न जाल्या. कितले लोक आयल्या ते थंय पंडित आयल्या ते. तेन्ना तो वचून नवाब हुसेन शाह सांगता हाका काही आराम ना म्हणले काही फाल्साची एकदम आराम आसा काही जालना जाय म्हणून एक नेमान काडता थंय वचून भगवत कथा करता आसा म्हणटा. हांगा नवाब हुसेन शाह मस्त कोप येता. अरे हांगा इतलें काम आसा इतले प्रेशरांत हांव आसा हो भगवत कथा करच्या बसला म्हणून थंय वचून ताका मस्त विस्तायता आनी सांगता की तू हांगा दवरिल्लो उद्देश कसले तुगेलें कर्तव्य कसलें तुगेलें आसतना येवन हांगा सहाय करचें म्हगेलें तूं मिनिस्टर तुगेली इतलो व्हड जबाबदारी आसा म्हणून तूं यो आसतना का म्हणटा. तेन्ना ना म्हाका कांय इंट्रस्ट ना म्हाका सोन सोडा म्हाका म्हगेलो उद्देश जिवनाचो उद्देश दुसरो आसा म्हाका सोड म्हणटा. तेन्ना ना ना तुका सोडचें ना म्हाका आतां विशेश जावन म्हाका आतां ओरिसा वचचें आसा म्हाका ओरिशान तें आक्रमण करचें आसा म्हणटा. तेन्ना वय ओरिसा वता तेन्ना तरी तूं बी येवका म्हगेले सांगता म्हणटा. म्हाका येवचें जायना हांव कशें येवचें थंय वचून तुगेलो उद्देश कसले थंय आक्रमण करचें म्हळ्यार थंयचे देवळ आनी ध्वंस करचे थंयची भक्तांक त्रास दिवचे तेवूय हांव करना. तूं केन्ना म्हाका हांगा मंत्री म्हण तूं केन्ना हांगा दवरिल्ली तेन्ना तूं म्हाका प्रॉमीस केल्लें की तुमी हांगा काम केलें री हांव खंयचेय हिंदूक त्रास दिना म्हणून जाल्यार तूं आतां तें मिरवून वता आसा ताका हांव सपोर्ट करना हांव येना ओरिसाका म्हणटा. तेन्ना कोप येता तूं सांगता अडना येना जाल्यार अडना जाल्यार तूं हांव तुका बंदीगृह घालता म्हणटा. तुका खंय वचचें दिना हांव सोडून वचचें दिना म्हणटा. ताका बंदीगृह घालून हांव ओरिसा वता. तेन्ना सनातन गोस्वामी विचार करता की कशी कर न्हू आपणें आतां हांगच्यान एस्केप जावचें. हांगा कांय म्हाका रावचें ना आनी म्हाका जाता तितले बेगीन चैतन्य महाप्रभू वचून मेळचें आसा चैतन्य महाप्रभू सेवा करचें आसा तांगेले मिशनान तूं म्हाका योगदान करचें आसा म्हणून केन्ना जेला घाल तेन्ना तो जेलर येता जे तो गार्ड उरता ते गार्डाक सांगता तूं म्हाका सोड हांव एक व्हड उद्देशा खातीर वता आसा हांव देवाक भक्ती करचें वता आसा तूं सोडल्यार तूं पुण्य येतलें म्हणून. तो गार्ड बी मुस्लीम उरता तेन्ना तो ना ना हांव सोडचें जायना तुका म्हणटा. वय तरी म्हणून तेन्ना रूप गोस्वामी एक 500 गोल्ड कॉयन्स
सनातन गोस्वामी खातीर दवरिल्ली उरता मुखार ताणें एस्केप जावत असलेली ताका मद्दत जातले म्हणून. तेन्ना सनातन गोस्वामी ते गार्डा सांगता, हांव तुका इतले कितले स्वर्ण मुद्रा दिता, तुगेलें जीवन भर पुरो ते घेवन म्हाका सोडा म्हणटा. आनी होय हांव कशें सोडचें, हांव कडेन राजान विचारलें हांव कसो सांगचें ताका म्हणटा. सांगता तूं सांग, हांव हांगा न्हंयचे तडेर हांव टॉयलेटा गेल्लो, हांव ते पांय निसरलो न्हंयत पडून हांव गेल्लो म्हूण सांग. नाजाल्यार हे चैन म्हाका हे घाल्ले, चैन पुरो दाखय की हांव गेल्लो, हांवें चैन मात्र थंय मेळ्ळें म्हाका म्हणून म्हणटा. ना ना हांव फाल्स उलयलें जाल्यार म्हाका पाप येतलें. हांव एक निश्ठावान हांव सेवक आसा राजालो, हांव तशें करना म्हणटा. तेन्ना ना तूं एक काम कर, तुका दिसता न्हय पाप म्हणून, हांव तुका आनीक इतले पयशे दिता आनी तूं हांगा काम सोडून जाल्यार वचचें, तुगेलें जीवन पर्यंत तूं कसले जोडी करता म्हणना, तुगेले आनीक 4 पिळी बसून खावेत तितले हांव तुका भांगराची स्वर्ण मुद्रा दिता म्हण. तूं राजा सांग अशें शी म्हणून. आनी तुका पाप म्हण दिसलें री तूं मुखार मेक्का वचून तूं ते पाप तुगेले हें कर घे म्हणटा. तेन्ना आनी इतले ते स्वर्ण मुद्रा पळोवन ताका आशी जाता, हां जायत तरी म्हणून ताका सोडता. तेन्ना हांगा आमी पळोवं येता की आमी हें ब्रायब दिवचें एक पाप न्हय म्हणून. जाल्यार सनातन गोस्वामी आसले तांणी कसले हे पाप करतले. जाल्यार उद्देश म्हळ्यार तागेले चैतन्य महाप्रभू सेव करचे. खंयचे एक पाप एक बाह्य दृश्टीन आमकां पाप दिसतले जाल्यार ताचे पापाचे उद्देश जर आमी देवाल सेवा खातीर करता ती भक्ताल सेवा खातीर करता ती म्हण आसलेली ते पाप जायना. तशीच तांणी सनातन गोस्वामीन तांगेलें उदाहरणान दाखोवन दिलें हे तांगेल स्वार्था खातीर तांणी हें करता नाशिल्लें. कसलें म्हळ्यार वापस येवन तो नवाब हुसेन शाह जर ताका धरले री ताणें वापस सोडच ना तो, ताणें एस्केप जावचें मस्त आवश्यक आशिल्लें. चैतन्य महाप्रभूक ताणें वचून मेळ्ळो, तागेल मिशनान ताणें भाग घेवचें मस्त आवश्यकता आशिल्लें. ताणें हांगा येवन जल्म घेतिल्लो उद्देश ते आशिल्लें चैतन्य महाप्रभूले मिशनान सहाय करचें. ताचे खातीर तो हे स्टेप घेवन आनी व्हड भक्त, महान भक्त, शुद्ध भक्त तांणी देवाल सेवा करचे आसतना ते खंयचे पाप करताना बी तांणी म्हापशे मुखार पळयना ती. तांणी ते पापाक प्रायश्चित करचो बी तितले तांगेल्यान शक्ती उरता. बट ना पाप जाल्यार रडना, मुखायले एक लोक कल्याण जाता म्हण आसल्यार हे पापाचे प्रायश्चित न्हय, हे पापाचे कर्म भोगच्याक हांव रेडी आसा म्हण ते जबाबदारी बी तांणी घेता ती. तशी सनातन गोस्वामी मुखार वचून तांणी हे श्रीमद भागवताचे तांणी एक गुणगान करता ती भारी लायक. तांणी विंगड बुक्स बरयता ती तांतूं कृष्ण लीला स्तवंतू तांणी एक गुणगान करता ते श्रीमद भागवत म्हळ्यार कसो न्हय, ताजे महात्म्य कसो न्हय म्हणून गुणगान करता ती. ते श्लोक अशे आसा, सर्व शास्त्राब्धी पीयूष सर्व वेदैक सत्फला सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्व लोकैक दृक्प्रदा. आनी तो हे श्लोकान सांगिल्लो आसा सर्व शास्त्राब्धी पीयूष. श्रीमद भागवत म्हळ्यार कसो न्हय, पुरा शास्त्र पुरा वैदिक साहित्य हे एक घंटले री तांत एक नेक्टर अमृत न्ही ते हे अमृत श्रीमद भागवत. सर्व वैदिक सत्फल पुरे वैदिक साहित्याचे एक दिव्य फल असे. सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य पुरा सिद्धांताक मोट्टो केले रे त्या सिद्धांतान तुलें खंयचे एक आमकां एक अति अमूल्य रत्न म्हण आसले हे श्रीमद भागवत आसा. आनी सर्व लोकैक दिक्प्रद हे पुरा एक मार्ग दाखयता, प्रत्येक लोकाक एक जीवनाचे मार्ग दाखयता. सर्व भागवत प्राण श्रीमद भागवता प्रभो कलिद्वंतोद्विता श्रीकृष्ण परिवर्तित. सर्व भागवत प्राण, भागवत म्हळ्यार भक्त, प्रत्येक भक्ताल प्राणवायू म्हळ्यार हे श्रीमद भागवत. श्रीमद भागवत प्रभू कलिद्वंतो द्वितीय हे कलियुगाचे अंधकार असणे ताका नाश हे करता. श्रीमद भागवत म्हणले ताचे प्रकाशान ते
नाश करता एक ज्ञानानं. आणि श्री कृष्ण परिवर्तिता म्हणजे कृष्ण हांगच्यान द्वापर युगांतू वापस लील करून गोलोक वृंदावन गेल्लो जाल्यार वापस तो ग्रंथ रुपान साहित्य रुपान कलियुग लोकांक मार्गदर्शन करचे खातीर वापस आयलो म्हणून शिव कृष्ण परिवर्तित. अशी खंयचे देवाले अवतार म्हणून हांगा कंटिन्युअस ना कलियुगांत आशिल्ले. चैतन्य महाप्रभू तांणी आयिल्ले फक्त तांणी एक अल्प काला खातीर मात्र हांगा आशिल्ले जाल्यार मुखार सून लोकांक मदत जावका म्हण आसल्यार एक कसलोय एक देवाल एक आधार जावका म्हण खातीर देव एक ग्रंथ रूपान श्रीमद भागवत रूपान हांगा कलियुगांत येवन लोकांक मदत करता मार्गदर्शन करता. मुखार वचून परमानंद पाठाय प्रेम वर्षाक्षराय ते सर्वदा सर्वसेवाय श्री कृष्ण नमोस्तुते. परमानंद पाठाय हे एक एक आनंद दिता आमकां एक ब्लिस दिता. कोण वाचता ती एक परमानंद दिता आणि कोण हे वाचता ती तांकां एक देवाल एक शुद्ध भक्ती शुद्ध प्रीती ताजी एक पावस पडता म्हणटात अमृत वर्षिणी म्हणटात अशी सिंचन जाता. आणि केन्ना हे भागवत म्हणले प्रत्येकाची सेवा म्हळ्यार कशी प्रत्येक तांचे अध्ययन करता भागवताचे सेव करता ती भागवत आयकता ती भागवत अध्ययन करता ती भागवत उलयता ती तर हे एक भागवत सेवा म्हणटा ती तशीच. आणि तूं आसा एक कृष्णाले एक अवतार म्हणून गुणगान करता सनातन गोस्वामी. मुखार वचून सांगता मदेक बंधो मत्संगे मद्गुरो मम मन महादमा मम निस्तारक मद्भक्त्या मदानंद नमोस्तुते. भागवताक सांगता ओ भागवत तू मगेले एक मित्र आसा तू मगेले एक अगदी फ्रेंड आसा कंपॅनियन आसा तू मगेली संपत्ती आसा तू मगेले एक डेलिव्हरर म्हाका एक उद्धार करतलो आसा उद्धारक आसा आणि तू एक मगेले एक भाग्य आसा आणि म्हाका मस्त आनंद दितलो आसा. तदनंतर एक लास्ट श्लोक आसा असाधू साधू तादिन अति निचोचित कर आनमंचा कदाचिन्मां प्रेरणारत कंठया स्पृहा. श्रीमद भागवत तू एक असाधून तू एक साधूले गुण घाल तितले शक्ती आसा एक गुण घालता आणि कोण भी एक पतीत आसा ती तांकां अपलिफ्ट करता तांकां वयर करता आणि म्हाका केन्ना सोडून वचनाका आणि प्रार्थना करता की मगेले हृदयान तूं मगेले कंठान तूं केन्ना मगेल संगाती म्हाका दी आणि देवाले एक शुद्ध भक्ती प्राप्त करचे खातीर म्हणून अशें म्हणून सनातन गोस्वामी एक भारी चंदायेर एक ग्लोरिफिकेशन करता श्रीमद भागवताचे. आमी तितले दिवसान तो कितलो तो भक्तान आमकां मार्गदर्शन केल्लो आसा हे श्रीमद भागवताचे गुणगान करून कितलो आचार्य गणान तांणी गुणगान केल्लो आसा तांणी स्वता जिवनांत तो तांणी हे भागवताचे एक संदेश भागवताचे एक लेसन तांणी जिवनांत तो अळवडसून घेतिल्लो आसा आणि तांगेलें उदाहरण दिल्लें आसा. हे एक श्रीमद भागवत म्हळ्यार एक साधारण साहित्य न्ही हे एक आता मी पळयलें हातूंत की एक देवाले अवतार देव स्वता हांगा कलियुगांत लोकांक मार्गदर्शन करचे खातीर एक साहित्य रुपान तो अवतार जावन हांगा आयलो. सनातन गोस्वामी एक संबंध आचार्य एक जीव आणि देवाल मध्ये कशे संबंध पुनर्स्थापित कशे करचे म्हणून सनातन गोस्वामी आमकां शिकयता आणि तांगेल पुस्तकान तांणी हे संबंध कशे स्थापन करचे म्हणून तांणी आमकां सांगता ती. आता मी पळयलेली आमचे श्री प्रभुपाद स्वामी आमी इतले भाग्यवान आसा ती तांगेले 70 वर्ष आयुंत बी तांणी हांगच्यान अमेरिका इतले दूर तांचे एक हवामान तांचे एक फूड
खंयचे एक सुटेबल नाशिल तांकां ते वयारी जाल्यार तांणी एक तांगेले गुरू आज्ञे आनी हे लोक अगदी पतीत जाता आसा ती कलियुगांत तांकां वाचोवका म्हणून तांणी स्वता बद्दल कांय विचार करनाशी हांगच्यान समुद्र हें करून क्रॉस करून तांणी अमेरिका गेली. ते टायमार संन्यासी लोकांक समुद्र क्रॉस करच्याक केन्ना अनुमती ना आशिल्ली. हें शास्त्र वरें तांकां हें उल्लंघन करता आशिल्लें. तरी पण तांणी हें करून लोकांक एक वाचोवचे खातीर तांकां एक भक्ती दिवचे खातीर तांणी हांगच्यान अमेरिका गेली. भगवद्गीता भागवत तांणी बरयलें, चैतन्य चरितामृत तांणी बरयलें आनी थंय वचून तें पुस्तक दिवन लोकांक तांचे भक्ती मार्गार हाडले. आतां आमी पळयता ती ह्या म्हयन्यांत गीता जयंती आसा 23rd मोक्षदा एकादशी दिवस. गीता जयंती म्हळ्यार गीता ते दिवस कृष्णान अर्जुनाक गीता सांगिल्ली, भगवद्गीता सांगिल्ली. भगवद्गीताचे प्राकट्य ते दीस जाल्ले आसा. हे अगदी एक मंगलमय एक म्हयनो आनी भगवद्गीता म्हळ्यार कसं न्ही, भगवद्गीता म्हळ्यार कृष्णाले एक निर्देश आनी हे भागवत म्हळ्यार कसं न्ही, हे भागवत कृष्णाले शुद्ध भक्त एक महान भक्त आसा ती तांणी हे कृष्णान निर्देश आमी कशी आमगेल्या जिवनांत अळवडसून आमगेलें जीवन सार्थक करूंक येता म्हणून उदाहरणे तांणी हे श्रीमद भागवतांत दिल्ले आसा. कितले लोकांले आमी श्रीमद भागवतांत चरित्र आयकता ती की पांडव, ध्रुव महाराज, प्रल्हाद महाराज, कुंती महाराणी तांगेले पुरा जिवनांत तांगेले गुण कशे आशिल्ले, तांगेले जीवन शैली कशी आशिल्ली, तांगेले देवाल भक्ती देवाल प्रीती तांकां कशी आशिल्ले म्हण आमकां हे भागवत म्हणटा शिकच्या मेळटा. इतले न्ही असुर गणां बद्दल बी हांगा आसा. असुर गण आसले हिरण्यकशिपू, हिरण्याक्ष, कंस, शिशुपाल, रावण हांगेले बद्दल पुरा डिस्क्रिप्शन दिलें. कसले दिलें हांगेले वटू कसले आमकां अवश्यकता आसा नेगेटिव्ह पर्सनालिटीज आनी जाल्यार बी आमगेले हांतू बी आमी हे बद्ध जीव आशिल्ले खातीर आमगेले हांतू बी कितलो असुरी प्रवृत्ती आसा. आमकां पूर्णपणे शुद्ध जावका आमगेलें जीवन पवित्र करका म्हण आसल्यार आमगेले हांतूतल्यान हे असुरी प्रवृत्ती वचका पूण हे असुर गणाले देवान कशी लील केले म्हणून तांगेले बद्दल आनी तांगेल्यान ते असुर प्रवृत्ती मिती तांकां मुखार कितलें नुकसाण जालें, कितले त्रास जाले, तांगेलें जीवन कशें तांणी व्यर्थ करून घेतलें, तांकां एक अवकाश मेळ्ळो तांणी कशें हें करून घेतलें म्हणून तांकां देव आमकां दाखोवन दिता. तितलेंच न्ही आनी प्राणी योनींत बी कशी गजेंद्र एक हस्ती योनींत बी तो एक प्राणी एक योनींत उर ताका शरीर मेळ्ळें बी तांणी कशी देवाल नामस्मरण करून अंतर ताका कशी एक मागशी जन्माचे एक सुकृतींत ताका देवाल एक स्मरण आयलें आनी देवाल स्मरण करून देवाक समर्पण जावन ताणें कशी देवान ताका ते मुसळे कडकडयल्यान तुलें वांचयलें आनी तागेलें जीवन ताणें परिपूर्ण करून घेतलें. म्हणून अशी अनेक लेख आमी आयकता ती श्रीमद भागवतांत काणी. हे श्रीमद भागवत आमकां शिकयता की आमगेलें जीवन कशें करचें हे युगांत हे कलियुगांत हे भौतीक जगांत आमी जीवन कशें करचें हे जीव कशी हांगा उरचें आनी हे जगत सोडून आमी कशें वचचें एक डिग्निफायड वेन कशी वचचें. एक भीष्म देवालें उदाहरणान आमी पळोवं येता कशी भीष्म देवाक इच्छा मृत्यू आशिल्लें जाल्यार बी ते एक महाभारत युद्धांत एक हाजे बाणाचे शै अंत बी उरून न्हिदून कितले दिवस तांतू उरून तितले पेन आनी तितले दुखांत उरून बी ताणें तितलें सहन करून तरी ताणें देवाल दर्शन घेवन देवाल गुणगान करून पांडव लोकांक मार्गदर्शन करून एक डिग्निफायड वेन ताणें कशी जीवन तागेलें हे देह त्याग केले म्हण उदाहरणे आमी पळोवं येता. मोठ्ठो उदाहरण तो आमकां कसो एक शिकच्या मेळटा की आमी जिवनांत कसलीय परिस्थिती येवं कसलेय आमकां सिच्युएशन येवं कसले संदर्भ येवं तेन्ना आमी देवाल निरंतर नामस्मरण कशें करचें, देवाल भक्तींत आमी रुची कशी गोडी कशी हाडची, देवाले एक आसक्ती आकर्शण आमी कशें करून घेवचें पण हें व्हडलें उदाहरण आमकां भागवत शिकयता. तशी तुमी पुरो हांगा जॉईन जाता ती प्रत्येक दिवस मुरलीधर चरण प्रभू आनी सखी चरण माताजी आनी तांगेली टीम
हे भारी लायक करून प्रोग्राम चलयत आसा ती प्रत्येक लोकांक हे तांणी एक व्यवस्था करून दिल्लो आसा येया हांगा सत्संगाक आनी ह्याचे आनंद घेया आनी तुमगेलें जीवन परिपूर्ण करून घेया म्हणून तुमी सकड रेग्युलरली अटेंड करता ती भारी खोशी कितलो तो लोक तुमी चॅन्टिंग करचे सुरू केल्या रेग्युलरली हांगा येता ती आनी भक्तीन तूं विंगड विंगड प्रकार तुमी शिकता ती भारी खोशी जाल्यार इतलें तो आमगेली भक्ती परिपूर्ण जायना हे जग म्हळ्यार हे माया देवी म्हळ्यार अगदी स्ट्रॉंग आसा आमकां खंयचे वेळार कसले परिस्थितीन तूं आमकां माया देवी आमकां एक धर घेवन आमगेले मनोस्थिती वायट करचे आनी तो उरता चॅलेंजस येता ती परिस्थिती येता ती कसले दुःख येता कश्ट येता ती तसले परिस्थितीर बी भक्तीन तूं उरका म्हण आसल्यार आमी आमगेले साधना सिन्सियरली करता हरे कृष्ण महामंत्र जप करता भक्ताल संग येवका ध्यानाशितान तो अगदी महत्वाचे म्हळ्यार आमी सद्दाची श्रीमद भागवताचे अभ्यास करता अध्ययन करता भगवत गीता आनी श्रीमद भागवताचे अध्ययन करता आमी एक हिंदू आमी एक जाल्ले खातीर कमीन कमी आमी भागवत आनी भगवत गीता प्रति एकल्या घरांत आमी उरका कोणाले म्हगेलें एक निवेदन आसा एक गीता जयंती म्हयना एक बुक डिस्ट्रीब्युशन म्हणून एक व्यवस्था केल्ली आसा प्रभुपाद स्वामीन 50-60 वर्स जावन इस्कॉनान प्रत्येक इस्कॉन सेंटर हजारो लाखो बुक्स लोकांक वितरण करता रस्त्यार वचून स्टेशनार वचून खंयचे देवळाच्या भायर अशी पूर्ण हे भगवत गीता भागवत आनी अनेक अनेक आमगेले साहित्य आसा ग्रंथ आसा ताचे वितरण करता ती एक वेळार प्रभुपाद स्वामीन एक मनशान निमगिले हे भगवत गीता भागवत म्हळ्यार एक पवित्र ग्रंथ म्हणून आयकल्या हे देवळान दवरलो हाजी पूज करता तुमी हांगा रस्त्यार हाडून ताका विकतात न्हू म्हणून विचारता ती तेन्ना प्रभुपाद स्वामी सांगता ती हय तूं खरेंच तूं सांगिल्लें हे देवळान दवरून पूज कर इतलें न्ही हे ताचे आयकून आमगेलें जीवन परिपूर्ण करून येवचें आसा जाल्यार आजकाल देवळां येवच्याक कोणा इंट्रस्ट आसा कितले लोक देवळां येता ते जाल्यार देव इतलो दयाळू आसा देव देवळान तुलेना पुस्तका रुपारी रस्त्यार वर येवचे तयार जालो आमगेल आनी तुमगेल न्ही ती म्हणून खातीर आमगेल आनी तुमगेल खातीर म्हणून हे एक महान कार्य हे एक कसले एक कनिष्ठ कार्य नाही हे प्रत्येक लोकांक प्रभुपाद स्वामी उद्देश आशिल्ले प्रत्येक घरांत प्रत्येक मनशाक एक भगवत गीता कॉपी आनी एक भागवताची कॉपी उरका म्हणून ಒಟ್ಟು तुमगेले ಒಟ್ಟು एक निवेदन आसा ಒಟ್ಟು लोकांनी कोणाला भगवत गीता आसा तांणी मुद्दाम सद्दां ताची वाचा अभ्यास करा थोडे 10 मिनिट 15 मिनिट ताचेर काडा आनी कोणाले भागवतम ना आसा असल्यार ताची वाचा कोणाले ना तांणी मुद्दाम जावन हे म्हयन्यान तो डिस्काउंट बी मेळटा आनी तुमी हे ऑर्डर करीत तुमकां खंय लागीं मंदिर आसा इस्कॉन सेंटर आसा ऑनलायनार बी मेळटा खंय बी तुमी गेले कडेन भायर खंय मेळ्ळें थंय तांकां बुक स्टॉल मेळ्ळें तांगेले घेव येता एक कळकळीन तुमगेले एक विनंती करून घेता एक मनुष्य जन्मांत आमकां एक अवश्य एक अवकाश मेळ्ळ्या आमगेलें जीवन उद्धार करून घेवचें कल्याण करून घेवचें हे श्रीमद भागवत अगदी एक आमकां एक बरें साधन आसा आमगेलें जीवन परिवर्तन करचें म्हणून हांव म्हगेलें कंप्लीट करता मस्त धन्यवाद कोणाक कसले प्रश्न असले कोणाक कसले शेअर करचे असले मुरलीधर चरण प्रभू आनी कोणाक कसले तुमकां कसले